आता हांव मागता की डॉक्टर जॉर्सना कडेन ताणें थोडक्यांत उलोवप करचें. भावांनो आनी भयणीनो, म्हाजो सब्जेक्ट जो पळय आसा कोल एंड इट्स इफेक्ट ऑन हेल्थ. म्हणजे आमचे आतां तुमी आयकलां आसतलें कोलाचे बद्दल आमी खूब उलयतात, कोलाच्या धुल्ल्याचे बरोबर बीन उलयतात, पूण तातूंत आसा कितें काय म्हणटा तें पळोवया. Can you change it for me? आमचो हो पळय कोणसाचो पळय धुल्लो पळय आसा, त्या धुल्ल्यान आमचे तरेतरेची हेवी मेटल्स असतात आणि थोडी पळय हेवी मेटल्स पळय आसा कॉमन, तांचे बद्दल आमी उलयतले. तातूंत तुमकां आर्सेनिक, मर्क्युरी, लेड, कॅडमियम हे चडांत चड तुका हेवी मेटल्स तातूंत असतात. आमी म्हणटा कोणशाचो धुल्लो, धुल्ल्याचे बद्दल उलयतात. खुबशे आमी व्हिडिओ पळयतात, तातूंत आमकां दिश्टी पडटा कोण आतां कोणशाचो पळय धुल्लो लागता तो दाखयतात, गाडयेचेर धुल्लो आसा तो दाखयतात. पूण भितर आमचे जे पळय आंगान कितें वता ताजे बद्दल आमकां कितें म्हायती आसा काय म्हूण ताजे बद्दल आमी शिकुया. सो आमी जेन्ना पळय रेस्पिरेबल डस्ट म्हणटात, सामके 2.5 मायक्रॉन जे कमी पळय आसा ते आमचे भितर पुलमा वता. एकदा पुलमा गेले की ना हे सगळे हेवी मेटल्स पळय आसा ते आमचे एब्सॉर्ब जातात. फुडें पळोवया. चेंज द नेक्स्ट स्लाइड. आमचो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल म्हणून आसा. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर ऑल आर लेजिस्लेटर्स. वो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पळय आसा तातूंत 4 आमचे कंपोनंट्स आसा. जेन्ना पळय आमकां दिसता कसलोय जो पळय प्रोजेक्ट आसता ताजेर तशें दुबाव आसा जाल्यार आमकां 4 कंपोनंट्स आसात. एक म्हणल्यार ते ताबडतोब बंद करपाचें, प्रिव्हेंट. दुसरी गोष्ट पळय आसा प्रूफ इज ऑन द प्रोपोनंट्स. जे कोण पळय हो प्रोजेक्ट पळय आमचे गोंयांत हाडटात तांची जबाबदारी दाखोवन दिवपाक की बाबा हाजो परिणाम आमचे भलायकेचेर कितें जाता म्हणटा तो. आसा एमपीटी कडेन, आसा अदानी कडेन, आसा वेदांता कडेन, कोणा कडेन ना. इवन गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन ना. ही परिस्थिती आमची गोंयची. गेले फावटी आमी कोणसो पळय आसा आमकां चांदोर मेळ्ळो, थंयच्यान आमी बॅग घेवन गेले गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान. तांकां सांगलें म्हाका म्हणलें हो कोर्स तपासपा जाय. ते म्हणपाक लागले आमचे कडेन तपासपाक कांय ना, म्हणलें पोल्युशन कंट्रोल बंद करात आनी तातूंत कोणसोय म्हणलें बंद करात. तुमचे कडेन जर शक्य ना जाल्यार हो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान गोंयांत जाय कित्याक. हो कोणसो धाडटा गदग म्हणटा गांवांत आनी गदग म्हणटा गांवांत हेच प्रोपोनंट्स आपणाक जाय तसो हो रिपोर्ट आमकां करून गोंयांत धाडटले जाल्यार असले आमकां गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड नाका. तुमचे कडेन जर तर एलिमेंट्स ना, तुमचे कडेन जर तर इक्विपमेंट ना जाल्यार तुमी हो कोणसो हाडपाचो बंद करपाक जाय. दुसरी गोष्ट ऑल्टरनेटिव्ह. आमचे कडेन आतां थोडे लोक म्हणटात कोणसो जाय आमकां लायटीक लागून. वी हॅव गॉट ऑल्सो पॉवर दॅट वी कॅन डू इट फ्रॉम टायडल पॉवर, विंड पॉवर. आमी पळयल्यात राणेबेर म्हणून कितलेशे विंड मिल आसतात, तशें सोलर पॉवर आसा. वी हॅव गॉट ऑल्टरनेटिव्ह. आनी लास्ट जे पळय आसा लोकांक आमी गमोवन दिवपा जाय वॉट इज दॅट रिस्क. आमकां भलायकेचेर रिस्क आसा कितें काय म्हणून. एक दुसरें ही कमी कशी करप आनी तिसरें हाजे बद्दल आमी सांगणी करपाक जाय. गव्हर्मेंटान केन्नाय केल्लें आसा. दे आर ओन्ली स्टडींग आनी भिवपाची गरज म्हणून आमची कानां घालता. हांव दोतोर कानाचो, म्हज्या कानां घालपाक कोण जावना. इंटेग्रिटी. वॉट इज दिस इंटेग्रिटी. जेन्ना पळय आमी इंटेग्रिटी पळय म्हणटात आमी एक तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतात पॉवर करप्ट असो म्हणून एक स्टेटमेंट आसा. आय डोंट बिलीव इन टू दिस. पॉवरलेस पीपल आर करप्ट. तुम्ही म्हाका सांगात फाल्यां जर तुमी हेल्मेट ना, तुमी जर वाटेर पुलिसान आडायले तो तुमकां पावर दाखयता, पिलूक मारता, आपयता, लायसन्स काड म्हणटा, ही शोईंग द पावर. आमी कितें करता मागीर पळय 100 रुपये दिता. हाका लागून हे पळय गोंय भारत देश पाळ पडला. हे ओपिनियन पोलाचे दिसा सकून आयज सकून आमी एक काळजांतल्यान निर्णय कळया की हे करप्शन आमी भितर येवपा ना. तुका जर गोंय सांबाळपाक जाय, दॅट इज द फर्स्ट थिंग दॅट वी हॅव टू डू अँड दॅट इज नथिंग बट एन इंटेग्रिटी. नेक्स्ट स्लाइड. मर्क्युरी पॉयझनिंग. मर्क्युरी म्हळ्यार तुमी पळयल्या आसतली जेन्ना तुमी पळय थर्मामिटर घालतात तेन्ना भितर थर्मामिटर मर्क्युरी आसता सिल्वराची. हातून आमकां कितें जाता, जपान गांवांत एक मिनामाटा लेक म्हूण आशिल्लो.
आणि ताजी वयर एक आमची पेंटाची फॅक्टरी आशिल्ली तेमी एफ्लुएंट पळय आसा ते ट्रीट करनासतना ते भितर फोंडाऱ्यांत घातलें आणि तातूंत घालतकीर नुस्तीं पळय आसा ते नुस्त्यान ही मरकुरी गेली आणि नुस्तीं जेन्ना पळय लोक खाले तेन्ना लोकांक हें सगळें पळय थंय बरयलें पळय आसा तें तुमकां थोड्या लोकांक पयस आसतना दिश्टी पडपाना आमचे मर्कुरियल लॅंग्वेज म्हणून जाता म्हणजे तुका बेगीन तुका मोतीबिंदू जाता एक दुसरें आग कडकडटा तशें करून पार्किन्सोनिझम पळय जाता तशें जाता तिसरें बेटे आसताय बेटे रडटाय कितें आसता आनी कितें रडटा म्हणून तें कळना म्हाका पूण अशें हें मर्कुरियल पॉयझनिंग जातकीर जाता अँड दीस इज विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर ऑल असस सकला लास्ट स्टेटमेंट पळयात 1/70th ऑफ अ टीस्पून म्हणजे एक ल्हान चमच पळय येता 5 ml ताजो 70 वांटो जर तुमी 25 एकर जमनीन जर तरी आमी घातलो जाल्यार तें पुरो आमकां नुस्तें यू कॅनॉट ईट दॅट आनी हाजेर आमगेली आयज स्टडी केल्ली आसा NIO स्टडी जाली पूण आमगे CM अजून स्टडी करता थिंगा आसा ऑयस्टर्स आर बीन स्टडीड रिबंदर जे पळय आसा थंय ऑयस्टर पळय आसा थंय तांकां मर्कुरी पळय आसा ती कमी मेळिल्ली आसा आनी जे ऑयस्टर कालवां आमचे पळय डोनापाल पळय येतात दर्यान मदीं पळय येतात थंय तांकां मर्कुरी जास्त आसा हाचो अर्थ कितें ही मर्कुरी रिबंदरची गांवान येना ही मर्कुरी आमची MPTंतल्यान पळय येतात थंयच्यान येता नाल्यार हो येत व्हड पळय दर आसा ती डायल्यूट जावपा आशिल्ली आनी थंय मर्कुरी आमकां कमी मेळपाक जाय आशिल्ली आनी इतली म्हणटा पळय आमचो दोतोर आसा प्रमोद सावंत ताका हें कशें समजना म्हूण म्हाका कळना दिस इज द पिटी This is the pity of our legislators. Let's go to the next slide. Arsenic poisoning. ही दुसरी आनी एक आसा तातूंत कोळशान जे पळय आसता आमी धुल्लो खातात ना हे आर्सेनिक बीन आमच्या पोटान वता लॉट ऑफ कॅन्सर्स आर बीन कॉज नाव लुक एट दॅट 50 parts per billion 50 parts per billion is enough to cause cancer 100तले एकट्याक कॅन्सर जाता सो यू कॅन इमॅजिन स्मॉल अमाउंट सामके कमीचे कमी आर्सेनिक जर गेले जाल्यार जायत ताजो परिणाम आमचेर जातलो नेक्स्ट त्या हातान तुमकां दाखयले आसा दुयेंस कशें जाता तें लेड पॉयझनिंग हे लेड पॉयझनिंग पळय आसा म्हाका तुमकां हांवें सांगपाची गरज की आमच्या कुंकळच्या गांवांत इंडस्ट्रियल पोल्युशन पळय जालें तेन्ना आमचे सगळे गाय पळय आसा आनी आमचे म्हशी पळय आसा त्यो येवताल्यो आनी ल्हान बारकेली पाडकार ती जिवंत जायना आशिल्ली मरता 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 म्हणून सगळे लोकांनी बोवाड केलो आनी आमी पळोवपाक गेले आनी वॉट वी फावंड वॉज लेड पॉयझनिंग इन टू आवर वॉटर्स This is how we tested the waters. आम्ही कुकडच्या गावची उदक पळय तपासले इंडस्ट्रियल पोल्युशन लागून ते लेडाक लागून तपासपा पावले लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड दिस इज व्हॉट इज कॉल्ड एज कॅडमियम पॉयझनिंग इट इज कॉल्ड द इटाई डिजीज होय बीन जपानाकच तो हो मनीस पळय आसा तेगे फूट पळय कमर धरिल्ले आसा आनी हे पळय आसा तांकां इतली दूख जाता फॉर द स्पायन यू कांट बेर दॅट तुका ती दूख तुज्यान सोसूंक जायना सो वो कॅडमियम वो आर्सेनिक वो लेड वो मर्कुरी आनीक आसा हांवें तुमकां 4च गोश्टी सांगल्यात आता तुम्ही म्हणटले हे दुल्लांतल्यान सगळे भितर वता हे कशें वतलें हो तुमगे परिणाम तो दुल्ल आमगे आतां पळोवंक येवन सांगून गेलो मरे मोरमुगां जाता हांव कुकड्याच मरे म्हाका कित्याक म्हाका अशें एकट्यान विचारिल्लें अरे तूं कुकडचो येवन कितें आमगे वास्को बोवाळ करता म्हूण आमी वास्को येता ऑपरेशन करपाक देखून म्हण आमी बोवाळ करपाक येता नेक्स्ट स्लाइड आतां हे पळयात स्पिलेज ऑफ कोल हे पळय ट्रॅक्स पळय आसा हे ट्रॅक्साचे काळे काळे दिसता पळय तो कोळसो ट्रकांनी वता आसतना आमगे सेंट एंड्रू चर्च सायडीन पळयात थंय कोळसो पडिल्लो दिश्टी पडटा आनी हो कोळसो पळय आसा जेन्ना पावसाचें उदक पळय पडटा तेन्ना हे मर्कुरी आर्सेनिक लेड कॅडमियम क्रोमियम थ्रोयम हे सगळे आमच्या उदकान वतले आनी आमचे बांयक येतले आमचे फोंडारे पळय तातून येतले थंयच्यान आमच्या पोटान वतले नुस्तें खातले त्या नुस्त्यांतल्यान आमचे परत पोटान वतले आमच्या आंगान वतले आनी ही दुयेंसां आमकां जातली ही आतां इतली बेगीन जावपाना दीस इज अ स्लो पॉयझन दॅट्स गोइंग टू किल गोंयकार आनी ताका लागून आमी आतां हांगा उबे रावपाचे एकवटान निर्णय घेवपाची गरज आसा नेक्स्ट ही स्लाइड तुमकां दाखयत पळय ताच्या पयलीं म्हाज्या हातान कितें आसा ग्लास देर एक बाब आसा ओके देर एक ग्लासाचे कितले पयशे 10 रुपया 10 रुपया हातून जर हांवें कोकोकोला घातली जाल्यार ग्लासाचे आनी कोकोकोला कितले जातले 20 रुपया 20 रुपया हांव कोक काडटा हातून मोव घालता कितले जातले 30 रुपया 30 रुपया मोव काडटा आनी हातून डायमंड्स घालता कितले जातले अरे बाप रे क्रोतानी प्रोटेन भावांजो आनी भयणीचो तुमकां थंय 2 मुर्ती जे आज आमचे बरोबर ना ते दिश्टी पडटात जेन्ना तेमी पळय जन्म घेतलो आमच्या गोंयान शाबूक देव देसाय आमचेच गांवचे आनी तशेंच बाब जाक सुपेरा एक
ग्लास 10 रुपयाचो एक भुरगो जन्मान आयला पूण ते आज मोडून गेले पूण आयज पर्यंत आमी तांची येवजण करतात कित्याक त्यांनी कळवणी करून दिली तांची पळय भितर पळय 10 रुपयाचे 20 रुपयाचे 30 रुपयाचे पळय आशिल्ले त्यांनी कोट्यांचे पयशांचे करून लोकांचे मद्यान मांडले हे शिक्षण लोकांक एक शिक्षण दिले आणि ताका लागून आयज पर्यंत आमी तांची याद करतात दे आर द डायमंड्स आणि जरी तर जे आमचे कडेन कितें पळय आसा ते आमी जर लोकां कडेन पर्यंत पावयनात ते शिक्षण आमचे कडेन आसा एड्युकेशन आमचे कडेन असते देन आवर फेट इज गोइंग टू बी एक्झॅक्टली लायक दिस ग्लास आता रेट कितली 0 थोड्या वेळान ते साफ करतले एक डस्टबिनाक घालतले आनी ओन गार्बेजी उडयतले गोंयकार डजंट डिजर्व टू बी इन द गार्बेज गोंयकार डिजर्व टू बी लायक दॅट कॅन मी एंड यू बी समथिंग लायक that we can be the shining stars and diamonds of this Goa that will stand by Goa for Goa. Thank you so much. म्हाका दिसता हाज्या की बरें उदाहरण आनी बरी पद्दत ना तुमकां गोंयकारांक आमकां समजोवपाक आनी सांगपाक दोतोरान बरी दिल्ली आसा आतां हांव मागता की जरिना बाये कडेन ताणें थोडक्यांत उलोवप करचें आनीक टायम हें आसल्या कारणान कांयशे प्रोग्राम आमी कट केल्लो आसा आणि मागीर आमचे नंतर आमचे जे कोण राजकारणी जे हांगा आयिल्ले आसात MLAs आसात किंवा वेगवेगळ्या पक्षाचे पदाधिकारी आसात तांचें उलोवप जातलें थोडक्यांत भितर हांगा असलेले मनेस्त वडील दोतोर हरिश्चंद्र नागोईकर विरोधी पक्षाचे मुखेल श्री दिगंबर बाब कामत सगळे आमदार जे फिलीप विजय बाब सरदेसाय रेजिनाल्ड कोण दिसता ते उलयता म्हणल्यार थोडक्यात सांगपा खातीर सगळे मानेस्त आमचे निवडून दिल्ले आमदार जे हांगा आसात तांकां मानाचो म्हजो नमस्कार आनी तुमच्या सगळ्यांक तरणाट्यान आनी म्हज्या मोगाळ गोंयच्या भाव भयणांक म्हाका 3 लिनियर प्रोजेक्टाचेर उलोवपाक दिल्ले आशिल्ले आतां वेळ पावना त्या कारणान थोडक्यात आटापता 5 मिनटां दिल्ली तरी थोडक्यात आटापता पयले सुवातेर आमच्या भारताचें संविधान आमकां एक देख दिता आमचें पर्यावरण राखपाक आर्टिकल 21A(G) जरी तर कोणाक खबर ना 2च वळी आसा त्यो वाचता चित दिवन आयकात मात इंग्लिशींतल्यान आसा द फंडामेंटल ड्युटी ऑफ एवरी सिटीजन is to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creatures. आणि एक आसा आर्टिकल 48A संविधानाचे सगळ्यांक आमकां गोंय देशांत सगळ्या देशांत प्रदेशांत हक्क आसा The state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. ही 2 आर्टिकल्स हे 2 उद्देश आसात जे आमकां डायरेक्ट हक्क दितात संविधानीक हक्क दितात की आमचे पर्यावरण राखपाचे आमकां कायदो आनी दरेक आसा आतां अशें आसतना आमी आमच्या बऱ्याक पर्यावरण राखूंक सोदता तेन्ना ह्या सरकारान पुलीस जी आमचो सांबाळ करपाक आसा ती आमकां मार घालून जखमी करून धमक्यो दिवन लाठी टियर गॅस वापरून मनशाक पांयापोनाक मस्तून आमच्या मेळावलीच्या आनी हेर गोंयच्या लोकांचेर मार फार केलो आनी आपल्याक जाय आशिल्ल्या भांडवलदाराक सवलती दिल्यो हे खंयचे नेगोस हो खंयचो धंदो आनी ह्या 3 लिनियर प्रोजेक्टान आसा एक आसा तो मुख्य 400 किलोवॉट्स तमनार पावर लायन्स हे रानांतल्यान येता आनी पावर लायन्स म्हणल्यार लायटीचे ते स्फियर आसा मॅग्नेटीक स्फियर ते म्हणल्यार इतले भिरांकूळ आनी भयंकर एक सुकणे पासून ते मॅग्नेटीक फिल्डांतल्यान गेल्यार ताका चोचीन कितेंच करूंक येना ती दडदडटा कडकडटा अशी जाल्यार मनशाक हाडाक मेंदीक काळजाक आनी हेर सांड्यांनी कसले दुयेंस जावना जाय सो 400 kVचो मनशा आनी पर्यावरणाचेर खूब गंभीर आनी भिरांकूळ परिणाम जातलो दोंगर उदकाचे पुरवठे जनावरां आनी सुकणीं
जिवार आनी मनीस सयत त्रासान आनी वळवळ्यान पडून वायट प्रसंगाक सांपडटले. दुसरी गोष्ट, सुमार 70,000 मायज व्हडली झाडां कापपाची पाळी आयिल्ली आसा. तातूंत भितरली कितले हजार कापिल्ले आसा मोल्याक. हांव सांगता, सरकाराक इतलो नाश करपाची गरज ना. तो प्रोजेक्ट आनी खंयच दुसरे वाटेन जायना काय हाचेर चिंत दी. इतली झाडां आनी आमची रानां मारल्यार ताचो परिणाम 30 वैज्ञानीक मनीस 30 एक्सपर्ट्स इन द फील्ड हॅव गॉन अँड टोल्ड द गव्हर्नमेंट. सरकाराक फटोवन दिला, सांगून दिला, तरी सरकार बेरो जाला, आयकना. आमी हांगा गजाली आड्डतात आनीकय आयकूंक येवचें सर. भाव भयणीनो, सरकाराक हे सगळें सांगलां आसतना इतल्या झाडांचो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो चड गरजेचो वावर मनशा कुळा पासत ही झाडां करतात. आमी श्वास घेतात. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, एक झाड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करतलो जाल्यार, म्हणजे प्रदूषित वारें निवळ करतलो जाल्यार ताका गज सायज, म्हणजे तेज्या आंगाक 1 ना 2 फुटाची गरज आसा वाड जावपाची. जाल्यार तमनार पावर लायन प्रोजेक्टा खातीर इतली हजारो झाडां मारली गेली, रान खातें मेलें. आमचें एक सुकिल्लें झाड मारल्यार आमकां कैदी करतात आनी ही हजारांनी झाडां मारूंक लायतात आनी तांकाचेर मरड, तांकाचेर ती शेवाळे लावन रोंपे लायल्यात झाडांनी. The forest department is lying. The government today is lying. Pramod Sawant is lying. 70,000 झाडां व्हडली वाडिल्ली आनी तुमी रोंपे लायतात. नवें झाड कशें जाता? सोमतेच झाड जाता? एक रोंपो झाड जावपाक कितलो तेंप वतलो हें तुमी येवजियात. दिस इज द क्वांटम ऑफ डिस्ट्रक्शन. ही तांची आनी हे सगळें आमी चिंत दिवन ह्या सरकाराक हे नकार करपाक जाय. निमणे म्हणल्यार हांगा जमिल्ले सगळे वेगवेगळे पक्षाचे आमदार आसात. म्हजी तुमकां विनम्र विनंती, बाबांनो, तुमचे वेगळे वेगळे पक्ष आसूं म्हणल्यार तुमी गोंयचे, आनी गोंयच्या खातीर येता ते एसेंब्लीन तुमी जेन्ना वतले, तुमी सगळे एका मनान एका ताळ्यान आमचे गोंय सांबाळपाचे थिंग धोरण घेवचें आनी तुमी दाखयात आमी कशें आमकां गोंय वाचोवंक येता तें. आमी तुमचेर विश्वास दवरून निवडून दिल्ले, आमच्या विश्वासाची कदर करात आनी हे फावटी विधानसभेन वचून गडगड घालात आनी प्रमोद सावंताक धांवडायात. देव बरें करूं. म्हाका दिसता लांब वचून ना म्हणून. थँक्यू. मार्क्स 100 दिवपाक टायम दितले, टायमा भितर काबार गेले.